हाचे फुडें टॅक्सीकारांची दादागिरी कशीच खपोवन घेवचे नात। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन चिटकावणी दिल्या। पर्यटकां खातीर एमपीटीत कावंटर सुरू करतले, तो चालू उरतलो अशें तांचें म्हणणें। एपाचेर आदारीत टॅक्सी सेवेक विरोध करपी टॅक्सीकार आपूण सारके आसात अशें सांगतात। जाल्यार वास्को जाल्ले घडणुके विशीं तांणी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें रोहनाचें म्हणणें आसा। काल वास्कोचो इन्सिडेंट जालो वो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। टॅक्सीवाले एक वाटेन जेन्ना एग्रिगेटर हाडटा म्हणटा आमी सारके आसात, जाल्यार काल वास्को कितें जालें ह्या टॅक्सीवाल्यांनी सांगपाची गरज आसा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल that somebody will play with the tourism of Goa. As I lay my apologies to the people who suffered, I share my regrets that these people who have acted will not be spared if they do it again. ह्या फाटी आमी पुलिसे कडेन उलोवन वी हॅव एन्श्योर्ड कोणे थापड मारला कितें मारला सीएमान क्लियर डायरेक्शन दिल्या एक्शन घे म्हणून। आनी असले समज गजाल्यो जातल्यो जाल्यार दिस इज नॉट एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। As far as MPT is concerned, we are going ahead with a counter there. Queue system will be put up over there. जो टुरिस्ट येतलो त्या टुरिस्टाक कितें एक्सपिरियन्स जाय इन टर्म्स ऑफ ते प्री बुक करतात, हांगा येवन बुकिंग करनात, ते थंय टूर करता तेन्ना प्री बुक करता। सो तांणी समज बाय कार घेतला काय बाय ऑप्शन बाय बस घेतल्या, इट इज अ प्रोरोगेटिव्ह ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टुरिस्ट टू डिसाइड। At the same time, I appeal to my people of Goa who are in tourism activities to get your trade right. आम्ही ease of doing business and सगळे साधेपणान केल्ले आसा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सादो केल्लो आसा, पण at the same time आम्ही रेड मारपाकूय सुरू केल्ली आसा। आता की येता त्या दिसांनी we will come with a redressal system, a call center with how many languages? Initially 3 languages, call center with initial 3 languages going up to 5 multilingual languages will be coming in. A tourist will be able to lay out information or get his grievance there and ensure that we are able to coordinate his issues. So as we start creating better experiences, we also call up to the media and press to help us and support us by giving the right messages to the people that we need to welcome them to Goa.